प्रितीच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमी आतांच आयकलां शुभ वर्तमानांत आपल्याचो पाटल्याव करतल्या लोकांक तो आपलो हुस्को दाखयता. जेजूक त्या लोकांक पळोवन चुरचुरे दिसतात, कित्याक ते गोंडी नासलेल्या मेंढरां सारकी ते आसले. पळोवंक गेल्यार ह्या लोकांक आसले गोंडी आसले, तांचे धर्मीक फुडारी आसले, तांचे धर्मशास्त्री, तांचे फारिजेव, सादुकी आदी, आनी हांणी सगळ्यांनी तांच्या लोकांच्या आत्मीक उदरगती पासत वावरपाचें गरजेचें आसलें. पूण हें करचे सुवातेर हें जें कार्य तांकां दिल्लें आसा तें करचे सुवातेर ते आपल्याच फायद्याचें पळयताले, आनी हें जेजू पळयता. म्हज्या भावान भयणो, हे धर्मशास्त्री आनी हे फुडारी आसले ते लोकांक तांकांय नाका आसलें तांच्या ह्या फाल्स कामांत, फाल्स कार्यांत आनी कोणेंय पांय घातलेलो. देखून ते आयज शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार जेन्ना जेजू ही मिलाग करता, हे मनाक बरो करता, तेन्ना ते जेजूचेर बोगलांडां घालतात आनी म्हणटात की जेजू देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं हो देंवचार काडटा म्हणून. तांकां नाका लोकांची आख्खें ध्यान मन जेजूचेर गेल्लें, तांकां नाका जेजू तांचे मदें येवन तांचे ह्या कार्याक हात घालूंक तांचो. आनी हें जेजू पळयता आनी आयज जेजू तांकां एक बरो गोंडी कसो जाता, आपूण जावन एक गोंडी जाता. आनी म्हज्या भावान भयणो, ह्या वाचपांतल्यान आज जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता तो हें काम जें देवपाचें काम आसा, सर्गीचें राज परगटपाचें तें काम तो आपूण एकलोच करूंक सोदिना, पूण तो आमकांय उगडास करता की हें काम जावन आसा आमकां आमचे दोरेक क्रिस्तांवाचें, आनी ताका आमचो आदार जाय. आमच्या संस्कारां वरवीं आमकां देवान पवित्र आत्मा दिल्लो आसा, आनी हें काम फुडें व्हरूंक हो पवित्र आत्मोच आमकां आदार करतलो. आनी आमची ही भाव भयणी जीं आसात, जीं सांडलोलीं आसात, वायट मार्गार चलतात, तांकां आमी परतून देवाशी हाडूंक, आयज वावरूंक आयज हो शुभ वर्तमान आपयता. आमकां सगळ्यांक ह्या सांडलोल्या भाव भयणांक जेजू सरशीं हाडून जेजू भितर रिगून रावूंक, ताच्या संबंदांत रिगूंक रावूंक हाडूंक आमकां आपयल्लें आसात. आनी म्हज्या भावा भयणो, आमी हें कशें करतलें काय? आमी आमच्या जिवितांतल्यान तांकां आदार दिवंक जाता. कशे भाशेन जेन्ना आमी पळयता आमचीं भाव भयणां जीं सांडलोलीं आसात, जीं वायट मार्गार चलतात, वा तांकां जायते कश्ट आसात, तांकां बरें आत्मीक मार्गदर्शन दिवन तांकां जेजू सरशीं हाडूंक, आमच्या पवित्र सोबी भितर हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचीं. दुसरें म्हणल्यार आमी भोगसणे दाखोवन तांकां तांचे जे आत्मीक तांचे घाये आसात ते पिकोवन आमी तांकां जेजू सरशीं हाडूंक आमी जाता. म्हज्या भावान भयणो, जेन्ना जेजू म्हणटा पीक तर खूब वावरारी थोडे, हें जायते फावटी आमी जेजूचें उलोवणें आमी मानून घेतलां कशें तें फकत पाद्रींक आनी माद्रींक म्हणून. पूण हें आज जेजू म्हणटा तें फकत आमकांच न्हय, पूण तें सगल्यांक, जेजूच्या पाटलावदारांक, जांकां एक कार्य दिल्लें आसा. हें कार्य जावन आसा सर्गीचें राज परगटूंक, हें कार्य जावन आसा जेजूक परगटूंक, जांकां आजून फुड्यान जेजू मेळोंक ना तांकां परगटूंक दिल्लें आसा. तर आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत जेजूचे खरेंशे साक्षीदार जावंक, दुसऱ्यांक बरे गोंडी जावंक आमी वावरूंक गरजेचें. हेंच करपा आमी देवा लागीं मागुया, आनी हीच आमची मागणी आयच्या दिसाकूय जावं दी.